श्रावण महिनो म्हणटकीच जायो फुलपाचो दीस। अंदू मात अजून तरी जायो फुलपाक नेट येवंक ना। आडवेळो आनी उपरांत पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून जायांच्या फुलपांचेर परिणाम जाला अशें विक्रेत्यांचे म्हणणे आसा। सध्या बाजारात जायो विकपाक येतात, मात ताचे प्रमाण कमी आसात। अंदू चवथीक लेगीत जायांची शॉर्टेज जातली, तेच बरोबर म्हारगय जातली असो अदमास आसा। जायो कशो आहा गे? बऱ्यो फुलोंक ना बाबा, धोडी पडली आनी मदीं पावस पडलो, सुकलेल्या हरशीं जाल्यो आनी गिरायक बी बरें ना। आतां फुडें चड मेळचे ना। चवथीक थोडे मेळटले, कितें कमी जाले ना म्हणजे आता सध्या पडली सध्या आतां आसा पण रेट कसो आहा? रेट कमी आहा, घेत ना न्हू। जायो खूब जाले लोकांचे हेजेर चड जाता ना, बरें खपना। पूण म्हारग आहा न्हू मातशें? ना म्हारग ना। आतां कशी अर्दो कुडको 100 रुपयाचो 40 दिता, म्हणजे गिरायक ना म्हणून? ना खपना जाय, गिरायक ना म्हणून 40 दिता। आनी चवथीक वेळार कितें आसतलें? मातशें आसतलें गिरायक 5 दीस पासून ते पूण म्हारग आसतलें। रोज जाल्या उपरांत मागीर कांयच ना। चवथीक मेळटले जायो? चवथीक थोडे मेळटले, पण ते मातशे म्हारग आसतले। रोज 5 दीस जाले मागीर जायो 20 रुपयांनी पासून कोणाक नाका। चवथ जाली का? 4-5 दीस खपतली। पण अंदू परिणाम जाला म्हणटा फुलांचे? परिणाम कमी जालो जायो कमी? जायो कमी, गिरायक कमी, सगळें कमी। म्हणजे कित्याक लागून म्हणटा हे? पावस मदीं पडलो आनी मागीर बंद जालो, मागीर कितें जालें ताका धोडी जाली, ऊस कशें येयले जाता। आनी हांगा एक जाय आसा, वर्सा काडी तशें ना, म्हणजे कमी। कमी। जायांची फुलां कशी आहा न्हू? कमी आहा। कित्याक लागून? पावसाक लागून। आता सध्या बाजारात खूप आदल्या सारखे येयना जायो। पयलीं सारक्यो जायो येयना आनी तांकां गिरायकूय बी ना पयलीं सारके। आता चवथीक कितें स्थिती तर? जायो कमी आसतल्यो म्हटल्यार म्हारग आसतल्यो। म्हणजे आता फुडें फुडें तश्यो खूब येवपाची शक्यता कमी। थोडे म्हणजे खूब कमी प्रमाणात जाले जायो, म्हटल्यार हेच्या फुडें आनीक चड मेळत अशें हें ना, आशा ना आनी तरी पूण पळोवया, देवाची कृपा गणरायाची। पण हे म्हारग आसतल्यो? म्हारग आसतल्यो, आतां सगळे देवाचेच हातीन। जास्ती मेळटल्योच तरी पूण मेळटल्यो, म्हटल्यार देवाच्या हातीन ना न्ही ते। पण आता श्रावणान कमी आहा? श्रावणान कमी आहा, श्रावणच आता न्ही म्हटल्यार आतां कमी आहा, त्यो खूपच कमी आहा आनी गिरायक बी ना। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।